अर्जन्सी आशिल्ली ऑनलायन बुकिंगूय आमी पळयता आतां करपाचो सिस्टम आमचे कडेन आसा जर जाय जाल्यार वी वील ट्राय एंड डू इट. आता थोडोच वेळ दीस उरला मेन म्हणल्यार कुंभचे हय आमी आतां हे 24 वरांच्या भितर आमी हें केल्लें आसा की आमकां ट्रेन मेळ्ळी आसा म्हणून ते करून आमी एक सादारण 48 आवर्साचें अनावन्समेंट जाले नंतर हें सगळें जाल्लें आसा. सो पयलीं आसा ती गडबड जातलीच. तरी आसतना आमच्या गोंयचे एक स्पिरिच्युअलिटी दाखयता आसतना गोंयच्या लोकांनी 1200 लोक आयज पयल्या ट्रेनीन भितर बसले आसात आनीक वेवस्थीत तांची सिटींग अरेंजमेंट हें सगळें पळोवपा खातीर आमी मडगांवच्यान आयले. मडगांव हांव ट्रेनीन गेलो, दिगंबर बाब कामत म्हजे बरोबर आशिल्ले, सिद्धार्थ किंवा बाकीचे आमचे दामोदर नायक अशी वेवस्था पळोवपा खातीर की सगळ्यांक वेवस्था जाल्ली आसा, कोणाक अडचण आसा, ट्रेनीचे क्लिनिनेस कितें आसा, ट्रेनीचो तांचो अरेंजमेंट कसो आसा हें सगळें मॉनिटर करपा खातीर आमी प्रवासय केलो ट्रेनीन. आणि सर ते आम्ही तुम्ही म्हटलं की 24 वरांचे भितून तुम्ही ते किती हय हांगच्यान गेले नंतर 8 तारखेर ते प्रयागराज पावतले. 24 वरांत शक्य आसा सर? 24 वरांनी शक्य आसा, कारण आतां तुमी पळयतात ती पयलींच्या सारकी गर्दी ना. आतां ट्रेन जी वतली ती 4.5 किलोमिटराच्या परिसरान भितर वतली. 4.5 किलोमिटराचेंच अंतर आसा. सो वास्तवीक लागतलें कितें एक 5-6 तास लागपाक शकतात बरे तरेन. आनी कोणाक खंय कितें अडचण आयलीच जर जायत जाल्यार 24 तास आसात. आनी आतां ती मुवमेंट ज्यो रिक्षाज बी आसात त्यो आसात. म्हणजे आमचे जे टीम लिडर्स आसा पळय न्ही ते तांकां गायड करतले. पूण आमी जबाबदारी अशी घेनात की तांची हाडपाची. ती मिसींग जाले, सायट सिंगाक गेले जाल्यार तें जावचें ना. फक्त दर्शन घेवपाक जाय, डुबकी घेवपाक जाय, तो तुका सादारण 12 वरां मदीं जाता. सो एक्सेस आसा, टायम आसा. ट्रेन वाडयना म्हटलं ते सर. ट्रेन आता बघायचे आहे की अजून आपल्याला उत्साह जर वाढला आणि ट्रेन भेटल्या तर अजून आपण ट्रेन ॲड करू. आता सध्याला आम्ही ट्रेन बुक केलेले आहेत. एक 6 तारखेची निघालेली आहे, 13 तारखेला परत जाणार, 21 तारखेला जाणार. ऑनलाईन बुकिंगचे तुम्ही म्हणलं केन्ना मेरेन तुम्ही ट्राय नो करता? आय विल जस्ट इन्फॉर्म परत झाल्यानंतर. या ओके थँक्यू.